बुधवारा सांजे पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून उडीवाडा उसगांव हांगा अशोक नायक हांच्या घराचेर अचकीत वीज पडून बरेच लुकसाण जालें। घरांत आशिल्ल्यो वायरी, फ्रीज, टीव्ही आनी हेर सामान धरून सुमार 2.5 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। अशोक नायक हांची घरकान्न, चली आनी शेजान्नीक ह्या विजेचो धपको बशिल्ल्यान ती जखमी जाली। घराचेर वीज पडली तेन्ना थळावी पंच रेश्मा माटकर हांणी घडणूक थळार वचून पळोवणी केली। हे विशीं खंय तिणें थळावो आमदार आनी भलायकी मंत्र्या कडेन उलोवप केलां। कामाक गेलो, गाडयेर गेलो, गाडी चलयलो, लोकांनी म्हणजे ती काल भुरगीं हांगा ट्युशन दितात व्हडलें चेडूं, कितें 5 जाणां भुरगीं बसलेलीं आनी बायल आमगेली भितर बसली आनी शेजारी बायल बसलेली, ती गडगड जाता म्हणून ती बसली हे करून घाम जालें, फाटल्यान आवाज येयलो, मागीर तो गटारान येयलो, गटारान खांब्या कडेन गेलो, खांब्या कडेन धा करून म्हणजे जालें सगळें उजो पेटलो सामको। हांव सांगलें आमची बायची भुरगीं सामकी उसोन गाडी पडली, बायल बोर्ड तो बायलेची सकयल लागलो, ती सकयल ती पडली, मागीर शेजारी एक बायल आसली ती का लागले ती पडली, मागीर भुरगीं सामकी रडटा कोणूच ना, मागीर हांव रावपाक लागलो, भुरग्यांनी म्हाका पळोवन गेलो, भुरगीं आताची अशी मम्मा पडली, शेवळी पडली, हे करून हे आनी वीज पडल्या कारण तो सोंग लोकांची गाडी थंयच्यान धांवून येयलो, पयले बायल पडली आमची आनी ती शेजारी पडली, ती हांव धरता करून आमची कांयच ना जिव असो, मागीर सगळे शेजारी धांवून येयली, 108 आपयली, 108 म्हणून येता 108 येवपूच ना, मागीर कितलो टायम मागीर मागीर हांवें तिका व्हेली, गाडी गेली लोकांची आनी गाडयेन सुद्दां येयली, तिका हेल्मेट केली, हे केली आनी सामकी जाम जाली सामकी। 1-2 लागते जातले सगळे जातले। त्या संदर्भात तुम्ही पंचायतीक कळयलें? पंचायतीक कळयलां, पंचायती आतां पळोवया करता म्हणटाले पंचायती। काल अचानक 5:30 दरम्यान असो गडगडून मोठो पावस पडलो आणि पावसा बरोबर व्हडल्या प्रमाणात तेजे वीज पडले घरार, ह्या अशोक नायक हेच्या घरार आणि उडीवाडा आणि वीज अशें पडलें की सबन लायट तिची सबन गेली, ते कांय उरलें ना, मागीर तेजे फ्रीज, टीव्ही आनी कितें बारीक इलेक्ट्रीक सामान आसलें ते सगळें गेलें। तशेंच तेजी बायल थंय बसली, तिकाय बी मातसो बरो माल लागलेलो आसा, कान तिजे गप्प जाल्ले आसा। तेज्यो चली ते ट्युशन दिताले हांगा, एक 5-6 भुरगीं बसलेलीं आसलीं, तेंकाय मातशें त्या भुरग्यांक मागीर 2-3 भुरग्यांक मातशें हें जाल्लें आसा ते विजेचें, आनी तेजें घर तर सबनूच हें कांयच उरोंक ना त्या घरांत। तुम्ही सध्या हांगा लोकल पंच? हय, हांव लोकल पंच। तुम्ही पंचायती बी कितें कळयलां ताका नुकसान भरपाई दिवपा संदर्भात? हय, आतां पंचायतीचे तलाठी हांगा येवन गेलो, तशेंच पंच बी हांगा पळोवन गेले, तशेंच मागीर हांवें आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हाका तो सगळे हांगासले हे सगळे फोटो धाडून तेणेन ओके म्हणून सांगलां, आपूण हेल्प करता अशें सांगलें तेणेन। नमस्कार, सध्या मी आसा उडीवाडा उसगांव हांगा, ज्या जाग्यार अशोक नायक हांच्या घराचेर काल सांजवेळार 5:30 वरांच्या सुमाराक वीज पडून तांचे जवळ जवळ 2 ते 2.5 लाख रुपयांचें लुकसाण जालां। तांच्या घरातले सगळे वायरींग जळोवन गेलां, फ्रीज जळोवन गेल्या, टीव्ही जळ्या, फॅन जळ्या, त्यान भायर तेंची घरकान आनी एक शेजारीण ती हांगा घरांत बसलेली, तेंकाय मातसो मार लागला। भायर पडवेर तेंचें एक व्हडलें चली आसा, ती गरीब फॅमिलींतली, ती हांगा घरांत वाड्यावयल्या 4 भुरग्यांची ट्युशनां घेता, त्या भुरग्यांकूय मातशी तेजी झळ बसलेली आसा। त्यान भायर तेंची हांगा भायर एक कार आशिल्ली, ते वायर तुटून ते कारीचेर पडलेल्यान तेंचे ते कारीचो आरतो फुटला, तें लुकसाण। फाटल्यान नळ जो आसा, ती नळाची पायपलायन फुटल्या, मिटर जळयलो आसा। सध्या थळावे पंच बाय रेश्मा मटकर हांणी हांगा येवन पळोवणी केल्या, तशेंच तलाठी हांगा येवपाचे आसा आनी थळावे आमदार बाब विश्वजीत राणे हांणी हांगा जाता तितले बेगीन मदत करची अशी मागणी बाय मटकर हांणी तांचे कडेन केल्ली आसा। तो अशोक नायक जो आसा तो सामको गरीब, तो दिसपट्टो खंय तरी कोणागेर ड्रायव्हर म्हणून कामाक वता, 3 बारीक चलयो शिकता, बायलूय तेजी दुयेंत आसता। सरकारान आनी खास करून भलायकी मंत्र्यांनी तांकां जाता तितले बेगीन मदत करून तांचें हें वायरींग जें आसा तें तांकां जुळवाजुळव करून दिवची, कारण सद्या ती फॅमिली कोणा शेजाऱ्यांगेर रावता, सो तांकां जाता तितले बेगीन आदार करची अशी तेंची मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर उडीवाडा उसगांवच्यान शेखर नायक।